वेल जेन्ना सगळे जाण गोंयकार पण सोदपाक भायर सरल्या आमी भायर सरल्या गांवकार पण सोदपाक. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक रेनो गांवकार पावर्ड बाय रेनो लॉजी. जितून आमचें मिशन आसा 12 दीस 12 तालुका आणि 1200 किलोमीटर म्हणटालो जे हांवें ऑलरेडी क्रॉस केला. आणि माझे 3 तालुकाज एक्सप्लोर करपाचे उरल्या. फाटल्या एपिसोडात आमी पयलो तिसवाडी तालुका. आयच्या तालुकाक आमी भेट दिता तो जावन आसा आमचो बिचोली तालुका. म्हणून आमी तिसवाडी तालुक्यांतल्यान क्रॉस करता गवळाचो हो ब्रिज, सुंदर ब्रिज जो तुम्ही पळयता रिफ्लेक्शन ताजे, त्या ब्रिजावयच्यान आमी क्रॉस करून आमी वतले आता बिचोली तालुक्यात. त्या गावातले थोड्या गावांक भेट दितले, तांचे विषय जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. आणि ह्या सगळ्या जर्नी तुमचो साथ आमच्या वांगडा आसतलो हीच अपेक्षा आसा. सो खंयच वचूं नाकात, पळयात हो ब्रँड न्यू सिरीज विच इज कमिंग टू अ ग्रँड फिनाले ऑफ द फर्स्ट सीझन, दॅट इज रेनो गांवकार पावर्ड बाय रेनो. आवाज पावला आमोण्या गावात आणि आमच्या वांगडा असं काय मानेस्त. तुमचें नाव सांगा म्हाका. माझे नाव सकाराम नारायण मिस्त्री. ओके सकाराम बाब, म्हाका सांगा तुमकां ह्या गावात तुम्ही रावता न्ही, तुमकां अशें कितें दिसता, कितें समस्या आसा तुमकां फेस करची? आता ह्या गावान सध्या बरें आहा, सगळें बरें, सगळें बरें, लायट पाणी बी तुमकां सगळें टायमार. ओके बरें. आणि अशें कितें दिसता तुमकां की गावान जावपाक जाय गजाल, म्हणजे पंचायती मार्फत किंवा सरकारा मार्फत? न्हू गावात तशें कांय ना न्हू, तशें आमची व्यवस्थीत सोय आहा. ओके व्यवस्थीत. म्हाका आई तुमचें नाव सांगा. म्हणजे सीताबाई मधू माते. आई म्हाका सांगा तुम्ही आता ह्या गावान रावता, तुमकां कितें समस्या आसा? आम्ही सुशांगात आहा. तुमकां अशें कितें दिसता गावान जावचें? कितें तरी आसात न्हू, हे पंचायत हे आसा, दोतोराची सोय आहा, सगळें आहा. आणि आई गार्बेज बिर्बेज अशें हे आता पळय न्हू, जागो ना ताका कितें करतली, हो भाटकाराची जागा तितून उडयता. तितून उडयता तर भाटकाराच्या नांवान. बरें म्हाका सांगा, अशें तुमकां दिसना की पंचायतीन किंवा सरकारान तुमकां म्हणजे दारोदारी वचोन तरी कचरो व्हरचो, येवन कितें करचो, सगळ्या गांवांनी व्हरता, कोणाच्याय जाग्यान उडयता. हे आता दारामकार हाडून उडयलो, विचारले भाटकाराच्या जाग्यान उडयला म्हणटा, मागीर कितें करपाचें? भाटकार विचारना कोणे आपलो उडयलो काय? भाटकार सगळे दळी मळीत आसता न्हू. बरें म्हाका तुमचें नाव सांगा. माझे नाव सत्यवान मधू मातो. ओके तुमकां अशें कितें दिसता, विचार आहा तुमचो असो ह्या गावाक? म्हणजे ते गार्बेजी खातीर कितें वेस्ट उडोवपाक कितें हें आसता पळय, डस्टबिन्स डस्टबिन्स जावं कितें कलेक्शन जावचें आनी ते गार्बेज खातीर व्हरून हें करचें. सद्या कितें जाल्यार जमीन कोणाची ना, म्हणजे वडयतलो जाल्यार तुका जागो ना, ते जाल्यार प्रॉब्लम. तें वडयतलो खंय अशें जाला. आमी आतां लोक हाडून वडटा, आमी हांगा उदक घालता, कित्याक आमच्या दारा मुखार न्हू, बरें दिसना ते पळोवपाक, घाण येता सगळी. आमचे कॅन्डिडेट सुद्दां आहा ते बरे आहा, डेव्हलपमेंट भरपूर चल्ला. इवन आमकां कंपनीचे हें चलता, आशिर्वाद आहा, म्हणजे बरें आहा. CSR एक्टिविटींतल्यान तुमकां पंचायत सुद्दां तुमकां कार्यक्षम तुमची आसा? आसा सगळें दोतोर चेकिंग सगळें आहा. म्हणजे आरोग्याचे शिबीर सगळे शिबीर जाल्ले जाता. आणि अशी वेगळी गजाल म्हणजे आता तुम्ही भुरग्यां खातीर जेन्ना म्हणटा पळय, भुरगीं ह्या गावात रावची, व्हडली जावची, अशें बीन तुमकां दिसता की भुरग्यां खातीर एक कसले प्रोजेक्ट? गार्डन बिडन कितें जावचें भुरग्यां खातीर. ओके भुरगीं अशी रस्त्यार सायकल चलता ते खंय तरी सायडीक आसची, कित्याक गाडयो गळटा न्ही, लागली बिगली जाल्यार परत हे गार्डन जावचें. जावं कोणी जाणटी कोण भोंवता जाल्यार तांकां भोंवून येवचो. आणि भुरग्यां खातीर मैदान बीन आसा खेळपाक? मैदान आसा ती शेतां, पावस पडलो काय उदीक पूण असो सारको डेडिकेटेड ग्राउंड ना. आहा ते स्कूल ग्राउंड, थंय वचून मागीर ते खेळचे पडटा. दिसता की फुडले 5 वर्सां जेन्ना इलेक्शन आतां जाता जावचें ते करचें, कोणी तरी फुडें सांगून घडच्यो घडच्यो. म्हणजे एक फ्युचरान तरी भुरग्यांचे आमच्या फुडें हें जावचें. ओके हें घडोवंकूच जाय, कित्याक वयता ते पयलीं आमी ग्राउंड बरें आहा, पूण हांगासर हांगा शेतां आहा, पावसान बुडटा ती, आनी थंय आतां स्कुलाचो ग्राउंड, थंयसर ते खेळ तितके हें जायना. ओके बाकी आई आणि कितें रस्ते रुंदीकरण बीन तुमकां अशें दिसता जावपाक जाय काय आसा ते रस्ते बरे आसा? कित्याक ऑटोमिक्स पळयला हांवें रस्ते, तुमकां आनी कितें दिसता की रस्ते रस्ते ल्हानूच आहा, आदी बसून आहा ते तहेत आहा, ते रुंदीकरण बीनची गरज ना, ते ट्रॅफिक हांगासर येना, बसीचो येना, प्रवास ना, कांय ना, फक्त धाकट्यो गाडयो घेवन भोंवतात त्यो. नायक बाब म्हाका एक सांगा, तुम्ही ह्या गावान रावता न्ही, तुमकां अशें कितें समस्या आसा दिसता अश्यो ज्यो फेस करता तुमी? अश्योच गांवांनूच अशें कांय ना. पूण अश्यो कितें आसा त्यो बारीक बारीक सुद्दां जाल्या? हय बारीक आमी शेती करता, हें लायता, वारयां लायता, काजू मिरसांगो तयार करता आमी. बरें म्हाका एक सांगा, तुमकां अशें गांवान अशें कितें सुदारणा जाल्ली जाय, अशें नवें आनी कितें तरी जाल्लें जाय गांवान तुमकां? नवें जाल्लें जायत आमकां, पूण आमकां कितें म्हूण आमकां खंय कळटा तें.
तेंच्या हेंका येता हेंका कितें तरी कळटा न्हू. आता भुरगीं आसा न्हू, भुरग्यां खातीर अशें खेळ मैदान बी? म्हाका इतलेंच मैदान जाय की भुरगे अशे शेतान खेळटा ते ग्रावंड बरो जावचो अशें म्हाजें हें आसा. ओके, सो ह्या पंचायतीचे इलेक्शन जातल्या नंतर तुका दिसता की पंचायतीन फुडले एक ग्राउंड एक विषय हय घेवचो? हय विशय घेवचो म्हणून हय. बरें, आणि अशी रस्ते म्हणा तुमचे गटारा उदक बीन तुमकां टायम टू टायम? ना उदक हय उदक लायट पाणी काय प्रॉब्लेम ना? हय हो रस्तो एक पाड जाला हो लागलो. तो एक तुमकां दिसता की पंचायतीन घेवचो बेगीन घेवचो बेगीन? बेगीन घेवचो म्हणून. पावस जावन हो पावसान जाता केन्ना करचो पावसाक पावसा नंतरच करतो म्हणून? पावसा नंतर करचो. पण गाडी चलोवंक म्हणा तुमी वयतले शंकर रघुनाथ भट. शंकर बाब, तुम्ही हांगासर ह्या गावात रावता न्ही, तुमकां अशें कितें समस्या त्रास कशें आसा? त्रास आहा शेजा गोवाचे त्रास आहा. प्रदूषण जाता पळय इतकें की आमकां एक जेवा की नेवेद दाखयतलो जाल्यार आमकां हें कांयच हें दाखोवंक मेळना. हांव धुवचो पडटा कितें आसा? धुल्लाक लागून कळ्ळें. इतको धूल जाता पळय न्हू, आमी आतां कपडे घाली जाल्यार अशें जे आमच्या आंगार सामकी हें पडटा झिजी पडटा कळ्ळें. आनी हें कळून ना कळ्ळें. हे थोडे दोतोर म्हणटा तुमकां आंगवणे हें आहा पळय न्हू प्रदूशण जाता तेका लागून तुमकां हें जाता म्हणटा दोतोर सांगता. सो हे हांगासर जी कंपनी आसा त्या खातीर तुमकां ते हय प्रदूशण जाता पळय न्हू आंगार अशी अशी झिगी पडटा. हय बरें. जो विकास पळय आसा हो तसो संपूर्ण विकास अजून जावंक ना. आतां कितकीशींच वर्सां जालीं स्वतंत्र जावन पूण विकास जावंक ना. आतां जो गरजेचो विकास आहा तो म्हणजे आतां प्रश्न पयलो आहा तो आमचो रस्ते पाणी लायट ही आतां आमचो जो आमदार आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी तो येयल्या हे सगळें सुरळीत केल्लें आहा. पूण गांवचो विकास जो जाता गटर कितें आमचो ग्रावंड कितें बाकी खंयसर म्हणजे लायट उदक पाणी हे जर गोष्टी सारक्यो आसल्यो जाय जाल्यार बाकीच्यो गोष्टी ज्यो मुलभूत ज्यो गरज आहा क्लीन विलेज पंचायत क्लीन दवरपा जाय. क्लिनींग जावंक ना हे पंचायती कडेन तितकें काम जावंक ना कितें म्हणून आमी आतां कितें केलां की आमची प्रत्येकान अशें केलां की पयलींचे आतां कॅन्डिडेट आसले तेंच्यांनी काम सॅटिस्फाय करूंक ना. कित्याक आतां आमचे सादारण 3 नंबरान हांगा एक हें आमचो हें आरूग आसा म्हणजे पतपूल आहा बारीक तो अजून फावटी भरून तेजेसून उदक वयता पावसान अजून तो क्लियर जावना आनी तो पंच ते करपाक फेल जालो. कितें आतां ज्यो अंतर्गत ज्यो बाबी आसा गटार साफ करपाच्यो क्लिनींग आमचो विलेज क्लीन दवरपाची बांयो उसपपाच्यो हे आनी गटार उसपा आतां आमचो एक व्हडलो पळय आतां हे व्हाळा आहा थंय तो आतां मोडपाक पावला. आतां ह्या पावसान तो व्हांवन वयतलो. जर तो पंच पळय येयल्लो तेणी त्या विशयी कांयच करूंक ना. आतां तरी तुमकां दिसता की फुडल्या 5 वर्सांत जेन्ना आतां जावपा जाय आनी आमकां आमच्या आमदारान एश्युरन्स दिला की आतां आपूण तो करून घेता. रेनो गांवकारान आयज आमी एक्सप्लोर करता तो बिचोले तालुका. बिचोले तालुक्यांत आमी फर्स्ट विलेज जी घेतली ती आसली आमोणा. आमोणे गांवांत भोंवता भोंवता हांव एक ओल्ड प्लेसाचेर पावलो दॅट इज हो फेरी पॉयंट. ब्रिज जाल्ल्या कारणान हो फेरी पॉयंट फाटली कितकीशींच वर्सां निग्लेक्टेड आसा. हांगासर तितकी वाहतूक जितकी येताली किंवा ट्रान्सपोर्ट जातालो तितको आतां जायना. बट आय थॉट इट वॉज क्वायट नॉस्टॅल्जीक बिकॉज हांव ल्हानपणान ह्या जाग्यार येतालो आनी वी यूज्ड टू ट्रॅव्हल टू पणजी आनी ते ब्रेक जस्ट टू अनवाइंड आवरसेल्फ. आणि अनवाइंड करता करता ऑब्वियसली गाडी म्हज्या वांगडा आसा आणि गाडये बद्दल अजून चड जाणून घेवपाक आमच्या वांगडा आसा रेनो फॅमिलींतल्यान अशोक बाब. अशोक बाब, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अस. ओके, म्हाका एक सांग, वी बीन ट्रॅव्हलिंग इन दिस कार रेनो लॉजी, कितें सांगपाक सोदता आमचे व्ह्युअर्स जे आयज रेनो गांवकार बिचोले एडिशन पळयता तेन्ना? सी फर्स्ट ऑफ ऑल रेनो तुमकां खबरूच आसतलें इट इज अ व्हेरी ओल्ड ब्रँड विच इज द सेकंड ओल्डस्ट ब्रँड इन द वर्ल्ड. ओके, अँड द सेफस्ट कार टू ट्रॅव्हल. आनी तुमी लॉजी अशें पळयता व्हेरी फॅमिली कार
अवेलेबल इन 7 and 8 सीटर, व्हेरी स्पेशियस इनफ. फ्यूल एफिशियन्सी जर पळयता जाल्यार 21 किलोमिटर्स पर लिटर. सो इट इज व्हेरी अँड द कॉस्ट ऑफ द व्हेकल ऑल्सो इज व्हेरी कॉम्पिटेटिव्ह. इतले फीचर आसून सुद्धा व्हेरी कॉम्पिटेटिव्ह प्राइस. सो म्हाका एक सांग, माझे जे व्ह्युअर्स आसा बिचोली एडिशन पळयता तांकां जर दिसता की रेनो फॅमिलीतली एक गाडी आपली आसची, मे बी क्विड, डस्टर ऑर मे बी लॉजी, अशी वेगवेगळे जे तुमचे ब्रँड्स आसा, ग्रुप प्रायोरिटीक जर कनेक्ट करपाक जाल्यार कशें कनेक्ट करपाचो, हाऊ डू दे गो अबाउट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आमचे ऑल ओव्हर गोवा वी हॅव 3 शोरूम्स. एक आसा तो आमचो पणजी, द हार्ट ऑफ द सिटी. सेकंड इज इन नावेलिम. ओके, थर्ड इज व्हेरी क्लोज विच इज धवळी शोरूम विच इज फोंडा. आनी आमी आतां एक न्यू शोरूम हाडटा हांगा म्हापशा. ओके, सामकेच 4 रस्त्या कडेन कारसवाडा. सो ऑल टुगेदर लायक लोकांक आनीक कनेक्ट जावपाक आमी आनीक म्हळ्यार शोरूम हाडटा आनीक सर्वीस सेंटर सुद्दां तशें ओपन जाल्ले आसा. वन इम्पॉर्टंट थिंग दॅट आय वॉन्टेड टू आस्क यू इज ऑब्वियसली परचेस करता गाडये, पण मागीर बॅक एंड जी सर्वीस आसता दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो वॉट इज द सीन ऑफ रेनो इन गोवा? सी सद्याक आमचे फर्स्ट वर्कशॉप आसले मेर्शे. सो आतां तो शिफ्ट जाला वेर्ना आनी वेर्नासून आतां तो मेन वर्कशॉप सद्याक आसा. आनी आतां सद्याक आमी तालिगांव आमचे ओपन जातले सून. And also we are planning to come up in Mapsa. So we can like connect to people and give them a very good service. वेल, गोंयकारां खातीर गाडी घेतना थोडेशे इम्पॉर्टंट पॉयंट्स आसा. वन, ताचो अमाउंट कितें, तांच्या बजेटान बसता काय ना. सो बजेट जर तुमचो आसा, कमी आसा, क्विड आसा, बरो कम्फर्टेबल बजेट आसा, यू हॅव लॉजी. आनीक मातसो पॉवरफुल बजेट आनी बरें पॉवरफुल गाडी जाय जाल्यार डस्टर आसा. आनी एन नंबर ऑफ व्हेकल्स आसा ते डेफिनेटली तुमी जेन्ना ग्रुप प्रायोरिटीच्या शोरूमान वतले रेनोच्या तेन्ना तुमकां पळोवपाक मेळटले. दुसऱ्यो आनीक थोड्यो गजाली आसा म्हटल्यार ताजो मायलेज कितें आसता ती तुमकां डेफिनेटली हांगासर सगळी इकॉनॉमी मायलेजान मेळटली. थर्ड गजाल ती खंय मेळटली रे बाबा, एक्सेस आपल्याक आसा शोरूम. सो शोरूम अक्रॉस गोवा आसा 3 लोकेशनाचेर, 4थो लोकेशन रोखडोच येता. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग की गाडी घेतकूच आफ्टर सेल सर्वीस तेजें कितें करपाचें. सो तेंचो ह्या बाबतींत नेटवर्क सुद्दां बरो आसा. So if you want to buy a car that is Renault, if you want to enter the Renault family, then I think Group Priority is there to always welcome you, and you have n number of cars as per your budget. So आमी हांगासर मातसो ब्रेक घेता just to enjoy the serene environment. Once upon a time a hustling bustling ferry point, आता मातसो silent आसा. So I just want to enjoy the peace here with obviously my car that is Renault Logi. So तुम्ही खंय वचूं नाका, पळयत रावा हो प्रोग्राम, बिकॉज आयज आमी एक्सप्लोर करता तो बिचोले तालुका. गांवांत रावता, तुमकां अशें कितें दिसता, कितें समस्या आसा जे तुमकां डे टू डे बेसीस तुमकां फेस करचे पडटा फाटली कितकीशी वर्सां? आत्ताचे घडये आमकां एक म्हटल्यार जे संडास आसा, सुलभ शौचालय, हे प्रत्येक घरा मेरेन पावपाक जाय. दुसरें जे उदक आसा पळय, उदकाची सोय आमी केल्ली आसा, पूण आतां मेरेन त्या ह्या वाड्याचेर पावूंक ना. पावल्या टेम्पररी आमकां नळ आसा, तुज्या वयल्यान आमकां टँकरी येता, पूण परमनंट बरें उदक आमकां आजून पर्यंत पावना. हे सामके गरजेच्यो गजाली. दुसरें आमच्या गांवांत एक बरो ग्रावंड आसचो, मैदान, जी भुरग्यांची सोय जावपाक जाय. तिसरें जे हांगा थंय कचरो आहा पळय, कचऱ्याक लागून कितें तरी आमकां स्वच्छ भारत आमी म्हणटात, जाल्यार जे भुरग्याची जबाबदारी आसता, बायलांक जाणट्यांक तें कांय खबर नासता. आतां स्वच्छ भारत करतले जाल्यार आमी जे युवा आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेवन जंय थंय जो हांगा कचरो पडलेलो आसा तो आमी जे क्लब आसता जावं महिला मंडळ आसता हेंच्यांनी फुडाकार घेवन गांवची सामकी उदरगत करपाक एक बरी संद आसा भुरग्यांक. ओके, एक कचऱ्याचे बद्दल तुमी उलयले न्हू, पंचायतीन आयज पर्यंत खंयची पंचायत जावं, हांव स्पेसिफीक म्हणिना, तेंच्यांनी केन्ना अशे प्रयत्न केल्या म्हणजे कचरो सेग्रिगेट करून, म्हणजे वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट करून, किंवा बाकीचे एक थोडो टॅक्स लावन बीन अशें कितें म्हटलां की फीज लावन बीन केन्ना प्रयत्न केले?
पाळी पंचायतीन आतांच कचऱ्याचे फाटल्या 2-3 म्हयन्या पयलीं प्रयोग केल्लो आसा. आमी एक शेडू बांदलेले आसा पाळी पंचायत कोटंबीचे आनी थंयसर आमकां मिलेर फावंडेशना अंडर तो कचरो व्हरपाक येता. आमी हांगासर गांवांत दवरलेले आसा, तेंच्यांनी बकेटां दवरलेली आसा, ते 8 दिसांनी येता आनी तेजी सद्या मातशी कितें म्हणटा ती स्वच्छ भारताची जी कितें सुरवात जी म्हणटा पळय ती थोडी फार पाळी पंचायतीन जाल्ली आसा. रेनो गांवकारचो प्रवास आता पावला वेळग्या पंचायतीन आणि वेळग्या गांवान आमी आसा आणि आमच्या वांगडा आसा काय मानेस्त. तुमचें नांव कितें? आमचे विष्णुदास जुमे म्हाजे. ओके, म्हाका एक सांगा, तुमी ह्या गांवान रावता न्हू, तुमकां कितें दिसता ह्या गांवा बद्दल, कितें सांगपाक सोदता? सांगपाक म्हणजे आमकां इतलेंच की कितें तरी हॉस्पिटल जाय, दोतोर जाय आनी कांयच सुविधा आमकां हांगा ना. कसली सुविधा म्हणटा तुमी जेन्ना म्हणटा? कोण तरी आतां पडलो हे जालो जाल्यार कांयच ना, 108 आपोवपाची येता आमकां. बरें, आनी पंचायती मार्फत तुमकां अशें कितें दिसता कितें गजाली जावपाक? आतां इलेक्शन आसा न्ही, त्याच्या पंचायत मार्फत आमकां कांयच ना, हांगा कांयच मेळना आमकां, कांयच ना, काय कसलीच सुविधा ना आमकां. बरें, हो तुमचें नांव? आमकां कंपनीचे पसून कांय ना आमकां. साळवोकार आसा हांगा आनी कोण आसा कांय ना, कांय मेळना. ओके, तुमचें नांव? श्रीकांत नायक. ओके, नायक भाऊ, म्हाका एक सांगा, तुमी ह्या गांवान रावता, तुमकां अशें कितें समस्या दिसता तुमकां सांगिनश्यो ह्या गांवा बद्दल, तुमी जेन्ना फेस करता ते गांवान रावता? ह्या गांवान कितें आहा कांयच ना गांवान. दोतोर ना, काय ना, कितें हॉस्पिटल ना, कोण बाबा मेलो कितें गेलो जाल्यार खंय व्हरतलो, मरपाचें मनशान तळमळून हांगा असलो गांव हो. आनी कितें? ओके, बाकीचे जो लायट पाणी जसं वेगवेगळे हे आसा ते तुमकां? पाणी बद्दल आहा, पाणी हे मेळटा, लायट पाणी आमकां आसा, लायट पाणी हे मेळटा, ते बद्दल काय ना. त्या बद्दल काय ना, लायट पाणी हे मेळटा आमकां धुल्लो घालचो पडटा हांगा आनी आमकां कांय सुविधा ना तेंच्यो, कांयच ना. मायनीच्या हितूंतल्यान CSR एक्टिविटींतल्यान काय अशें पंचायत बीन काय अशे प्रोजेक्ट्स काडिना? ना ना, काय हाडिना, काय ना, अजिबात हाडिना आमकां, कांयच ना. मायनिंगा बद्दल रेनो गांवकार बिचोले एडिशन आता पावल्या नारव्या गांवान आणि आमच्या वांगडा आसा. तुमचें नांव? मधु अनंत शेडगांवकर. ओके, शेटगांवकर बाब, म्हाका एक सांगा, तुमी ह्या गांवान रावता, नारव्या गांवान, तुमकां अशें कितें प्रॉब्लेम्स आसा ह्या गांवान? आमकां प्रॉब्लेम आसा म्हणजे आमच्या गांवांत सुदारणा जावंक जाय एक, आनी खंयचे आमचे भुरगे पळय आहा ते कामाक लागचे, सगळी बेकार चावडी जाल्या सगळी हांगा. हांव कोणाक कोण मानूंक तयार ना. पयसो आहा तो राजा म्हणटा आमी, आनी मंत्री कितें करतात, पयसो आहा ताका लागीं धरतात, आनी तुज्या आनी म्हाज्या सारक्या गरिबांक कोण लागीं धरता? कोण धरिना लागीं. हा बाबा, कितलेंच आमी उलयना, कितलें बरें केलें, सगळी फकाणाचो बाजार. लास्ट ते म्हाजेच म्हणटाले ते, आनी आमी हांगा बेश्ट बोबो मारपाच्यो. आनी आमी कितें करता, हांगा एडिशन जशें पावलें काय ना, सोऱ्याच्या आशेक सगळें आमी विकता आनी तेंचे बळी पडटा. कोणा? मंत्र्याच्या हांकां बळी पडटा. बळी पडून आमी आमच्या घराक सतनास करून सोडटा. आनी येतकूच ते मागीर खंय आमकां कोणाक अडकिता? कोण अडकिना आमकां. हेरे मजा मागल्या. आमच्या गांवांत सुदारणा जाल्ली जाय पयलीं. देवस्थाना कडेन सुदारणा जावंक जाय. गांवांत कितें लायट बीट सगळें आसा पळय तें सुदारणा जावंक जाय. लायट हांगा वता बंद म्हणून वयता, लायट कशी रावना. अर्द वर येता, अर्द वर पळय. वासुदेव बाब, म्हाका एक सांगा, तुमी ह्या गांवान रावता न्हू, तुमकां अशें कितें समस्या आसा, त्रास जाता कितें? आमकां तसले कसले त्रास ना. पाणी यायचे करता, लायटीचे बी आमकां एक म्हयन आमच्या ग्रावंड एक सेक्शन जाला, पूण तो आजून कंप्लीट जावंक ना. तो कंप्लीट जावचो. आनी आमचो कस्टडीचो प्रश्न आहा तो 5 वर्सां जावच्या पयलीं सोडचो. कित्याक जेची जमीन आहा ती घर आहा कितें आहा तेज्या नांवार जावचें, ही आमची इच्छा आहा. ओके, बरें. आतां म्हाका सांगा, आतां पंचायत जेन्ना नवी येतली पळय, आतां मतदान जातलें तेच्या नंतर नवी पंचायत घडटली,
तुमकां कितें दिसता की एटलीस्ट आतां ह्या फुडल्या हितूर तरी पंचायत तुमची मातशी प्रेशर घालून तूं कामां करूंक पंचायत जो रावता पळय तो हांगासर रावपी मनीस सो ते सगळे पंच आनी ते पंचायत मेळोन जर तुमकां त्या कस्टोडियलच्या विशयाचेर तुमचें मातशें दिसता न्ही तुमकां एक खंय तरी पूर्तीक पावचें म्हणून पूण आमच्या पंचायतीन सोडून आमच्या आमदारांचे मातशें काम बेगीन घेवचें कानार आनी मुख्यमंत्र्यान म्हणजे पर्रीकर आहा न्हू तेणी ते मातशें कानार घेवन तो आमचो प्रश्न मेळयतो सोडपाचो ही आमची एक इच्छा आहा गांवांत रस्ते कितें आहा न्हू आनी आमचे एक मसुंडीचे हे मातशें आहा ते मातशें बरोबर करचे शेड बी हे कांय ना ती शेड एक बांदची ते लाकडां बिकडां मातशें दवरपाक बी बरी पडटा न्हू पावसान बिवसान तेका लागून रेनो गांवकार बिचोली एडिशनचो प्रवास आयज हांगाच सोंपता गांव खूब आसा एक्सप्लोर करण्यासारखे बट कितें करतले पावस जसो दिसता तुमकां हांगासर काळोख जाल्लो आसा आनी पावस जर येत जाल्यार आमी हांगाच उरतले सो आमकां आनीक 2 तालुका जे उरले आमी ते एक्सप्लोर करतले आमचो जो मिशन आसलो 12 दीस 12 तालुका अँड मोर दॅन 1200 किलोमिटर्स दॅट वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर आमी परत मेळटले वेगळ्या एका तालुक्यात आता फक्त 2 तालुका उरले दॅट इज बार्देस आनी पेडणे हे 2 तालुका आमी एक्सप्लोर करता तेन्ना तुमकां आमी भेट दितले फुडले 2 दीस उरल्या पळोवया कितके किलोमिटर आनी कितके हॅपी किलोमिटर्स आमी ट्रॅव्हल करतात इन अ सिरीज दॅट इज रेनो गांवकार पावर्ड बाय रेनो लॉजी तर खंयच वचो नाकात पळयत रावत ही सिरीज बिकॉज इज कमिंग टू अ ग्रँड फिनाले ऑफ द सीझन तर वचो नाका खंयच पळयत रावात सगळ्या 12 तालुक्यांची मजा आमी केल्या ते तुमच्या मुखार घेवन येता इन अ सिरीज दॅट इज रेनो गांवकार पावर्ड बाय रेनो लॉजी चला